मन तुका भुई माझे नमन तुका आम्ही सैमाचीच बाळका, आम्ही सैमाचीच बाळका. साडी राखली गोयची शान या सोळा जानेरा सलाम त्या गोंयकारा या सोळा जानेरा सलाम त्या गोंयकारा. जनमत कौल जिंकलो ताणी हरपून देह भान, जनमत कौल जिंकलो ताणी हरपून देह भान. उपकारात सदा त्यांच्या राखली गोयची शान, साडी राखली गोयची शान या सोळा जानेरा सलाम त्या गोंयकारा या सोळा जानेरा
आयिल्ल्या सगळ्यांक आनी ऑनलायन माध्यमांतल्यान ह्या कार्यावळींत हाजीर आशिल्ल्यांक येवकार. आयज 16 जानेर गोंयच्या इतिहासांतलो एक व्हड दीस. 1967 वर्सा गोंयांत राजकीय चळवळींतल्यान गोंयचो निर्णय जाल्लो. राजकीय फुडार जिविताच्या सगळ्या कुशींचेर परिणाम करता देखून स्वतंत्र मेळ्ळे उपरांत लेगीत गोंयांत राजकीय फुडारा पासत एक संघर्श जाल्लो. त्या वेळार लोकांचे सरळ 2 गट पडिल्ले. पयलो गट विलिनीकरणवादी आनी दुसरो संघ प्रदेश. महाराष्ट्रांत विलिनीकरण जावचें, मराठी हीच गोंयची भास, कोंकणी मराठीची बोली हे विचारसरणीच्या विलिनीकरणवादी लोकांक एक सत्रे खाला हाडपाचो प्रचार आनी यत्न चलतालो. गोंय हो प्रदेश पोर्तुगीजांनी जिखले तरी महाराष्ट्राचोच भाग आनी गोंयांत मराठीची परंपरा आसा अशें ते काळा सावन मानताले. अजून मेरेन मोजकेच कांय लोक कोंकणीक आपली आवयभास मानपाक लेगीत अनमनतात हें आमचें दुर्दैव जावन आसा. दुसरो गट आमकां स्वतंत्र मेळ्ळा ताचो उपेग करून घेवया. नीज गोंयकारांची भास ही कोंकणी भास. हिंदू क्रिस्तांव हांच्या एकचाराची भास ही कोंकणी भास. गोंयची उदरगत करूंक आमकां वेगळें संघराज्य जाय. गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण राखूंक हो पंगड वावुरतालो. तेन्ना दोनूय समाजांतल्या भावनेन 2 पक्ष तयार जाल्ले. एक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी दुसरो युनायटेड गोवन्स. तुमकां कितें जाय तें तुमी थारायात अशें ते वेळार केंद्र सरकारान गोंयकारांक अधिकार दिलो. त्या वेळार परिस्थिती विलिनीकरणा वाटेन आशिल्ली. 1962 ते 65 ह्या काळांत चळवळीक खूब बरो नेट आयलो आनी निमणे केंद्र सरकारान राजकीय फुडाराचो प्रश्न सोडोवपाक संद दिली. भारताच्या इतिहासांत पयलेच फावट 16 जानेवारी 1967 दिसा गोंय, दमण आनी दीव ह्या प्रदेशांत ओपिनियन पोल घेवपाचें जाहीर केलें. कोंकणी ही स्वतंत्र भास, ती मराठीची बोली न्हय. गोंय हें स्वतंत्र राज्य, महाराष्ट्राचो वांटो न्हय हें भोवसंख्यांक पटलें आनी गोंयचें अस्तित्व तिगलें. इश्टानो, येदे व्हडलें जैत मेळोवन दिवपाक आमकां सुटके झुजाऱ्यांनी मोठो हातभार लायलो. आयज आमी तांकांच लागून हांगा स्वतंत्रपणान बसपाक शकतात. जांच्यांनी संघराज्या खातीर वावर केलो तातूंतलेच पुरुषोत्तम काकोडकर, उल्हास बुयांव, फ्लोरियानो वाज, उदय भेंब्रे, रवींद्र बाब केळेकार, शाबू देसाय आनी अशे जायत्या फुडाऱ्यांनी आपलो मोलादीक वावर हातूंत केलो. आयज आमी जैतिवंत जन्मत कौल दीस मनोवपाक हांगा जमल्यात. आयच्या दिसा आमचे मदीं आसात नामनेची सामाजीक चळवळींत वावुरपी होमानिस्त तलुल्ला डिसिल्वा. ती एक वास्तुशिल्पकार आनी एक बरी निर्देशक. आयज ती हांगा फुडल्या पिळगे खातीर गोंयचो सांबाळ ह्या विशयाचेर उलोवपाची आसा. ताचे पयलीं हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष होमानिस्त अन्वेषा सिंगबाळ हांचे लागीं तांणी मानेस्तांची वळख आनी येवकाराचें उलोवप करचें. देव बरें करूं अभिजीत सर. सगळ्यांक नमस्कार आनी अस्मिताय दिसाची सगळ्यांक हुनहुनीत परबीं. अभिजीत सरान खूब सुंदर तरेन तुमकां अस्मिताय दिसाची फाटभूंय आनी इतिहास सांगिल्लो आसा. म्हाका सदांच दिसत आयला की गोंय मुक्ती दीस जितल्या खोशयेन आनी व्हडा उमेदीन आमी मनयतात तितलोच म्हत्वाचो हो आयचो दीस. कारण 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्त जालें. पूण 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा गोंयान आपली वेगळी वळख आनी आपली अस्मिताय तिगोवन दवरली. गोंय मुक्त जाल्या उपरांत जशें अभिजीत सरान सांगलें तशें एक वेगळे तरेची चळवळ सुरू जाली. गोंयाक वेगळी वळख ना, गोंयाक वेगळी अस्मिताय ना. गोंय हो महाराष्ट्राचो भाग आनी म्हणून ताका महाराष्ट्रान घालचें अशे तरेची ती चळवळ आशिल्ली. आनी ती चळवळ जर यशस्वी जाल्ली जाल्यार घडये आमी आयज हांगा अशे तरेच्यो कार्यावळी सुद्दां मनोवंक शकचे नाशिल्ले. आमी महाराष्ट्राचो एक ल्हानसो जिल्लो जावन उरतले आशिल्ले आनी मागीर थंय कशे तरेचें वातावरण आसतलें हें आमी इमॅजिनूय करूंक शकनात. पूण त्या वेळार स्वाभिमानी गोंयकार जागे जाले. केंद्र सरकारान थारायलें की गोंयकार जे थारायतले, गोंयकार जो निर्णय दितले त्या निर्णया बरोबर वतले आनी त्या प्रमाणे गोंयचो फुडार थारतलो. आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनी गोंयचो फुडार तेन्ना थारायलो.
हे करता आसतना खूब जाणांनी खूब तरेचो त्याग केलो, संघर्ष केलो. हें सोंपें नाशिल्लें. उदय बाबा कडेन जेन्ना आमी उलयता तेन्ना उदय बाब खुबश्यो तेन्नाच्यो यादी सांगता आनी तातूंत एक याद मुजरत ते सांगतात ती म्हळ्यार रातच्यो तेन्ना बसका जाताल्यो आनी रातच्यो शेतांनी भाटांनी खंय जमता थंय लोक जमताले फक्त आयकुपाक की कितें नेमकें गोंयची अस्मिताय तिगोवन आमकां कितें मेळटलें, गोंयची वळख तिगोवन आमकां कितें मेळटलें. आनी हें आयकुपाक थंय वेगवेगळ्या थरांतले लोक येताले, शेतकार धरून विचारवंत मेरेन. आनी अशे तरेन ह्यो बसका घेवन लोकांक पटोवन निमाणें 16 जानेवारीचो दीस उदेलो, ज्या दिसा गोंयकारांनी सांगलें की हय आमकां गोंय स्वतंत्र दवरपाक जाय, वेगळें राज्य म्हणून दवरपाक जाय आनी आमची वळख आमकां तिगोवपाक जाय. आयज हो दीस मनयता आसतना 54 वर्सां जाल्या अस्मिताय दिसाची आनी आतां आमी एका वेगळ्या गोंयांत जगतात जंय खूब जाणांक हो इतिहास खबर ना, पूण सगळ्यात म्हत्वाचें भुरगीं म्हणून वा तरणाटे म्हणून हें गोंय आतां मुखार कशें सांबाळपाचें, मुखार ही जी वळख ही जी अस्मिताय तिगोवन दवरली आमच्या जाणट्यांनी ती मुखार कशी व्हरपाची हो व्हडलो प्रश्न आमच्या मुखार आसा. आनी म्हाका दिसता हें आमच्याच हातान आसा आनी त्या खातीर तलुलाबाय सारकेल्ले आयज आमच्या मदीं आसा हाची म्हाका खूब खोस आसा. कारण तलुलाबाय किंवा ताच्या सांगातान जी काम करतात पुराय गोंयान आयज वेगवेगळे तरेच्यो चळवळी चल्ल्यात, वेगवेगळे प्रश्न आमच्या मुखार आसात आनी त्या प्रश्नांनी त्या चळवळींनी जें काम करतात तातूंतले तलुलाबाय आनी त्या खातीर ते हांगा आसा हाची म्हाका खूब खोस आसा. ते आर्किटेक्ट हे तुमकां अभिजीत सरान सांगलेंच, पूण आमी आर्किटेक्टांक घरां बांदतना पळयल्या, इमारती बांदतना पळयल्या, पूण तलुलाबाय जेन्ना आपल्या आर्किटेक्चर मळार काम करता तेन्ना कशे तरेन सस्टेनेबल इमारती बांदच्यो, कशे तरेन फुडारा खातीर टिकपी आनी पर्यावरणाचो नाश करनासतना ताचे खातीर म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो कश्यो इमारती बांदच्यो हाच्या खातीर ते वावुरता. काणकोणा माशा जी इगर्ज आसा ती इगर्ज रिनोवेट करपाचें काम तलुलाबायन आपल्या आंगार घेतलें आनी तेन्ना फक्त तें न्हय जाल्यार ताणें पुराय गांवाक एकठांय हाडून मातयेंतल्यानूच ती इगर्ज कशी रिनोवेट करची हाजो एक सुंदर उदाहरण ताणें निर्माण केलें. ताचें भरपूर काम आसा. सद्या ज्यो वेगवेगळ्यो चळवळी चल्ल्या, मोले खातीर म्हणया, कोलाच्या अगेन्स्ट जी चळवळ चल्ल्या त्या सगळ्या चळवळींनी तें मुखार आसा. तुमच्या सारक्या भुरग्यांक ते नित्य नेमान संबोधीत करता, तांच्या खातीर कार्यशाळा घडोवन हाडटा आनी फक्त तुमच्या सारकेल्या भुरग्यां बरोबर वावुरता आसतना म्हाका मुजरत उल्लेख करपाक जाय तलुलाचो चलो हांगा आसा वरून आनी ताजो व्हडलो चलो विक्रम हे सदांच ताच्या सांगातान आसता. आनी जर एक व्हिडिओ तुमी हालीं व्हायरल जाल्लो पळयलो मोलेच्या विशीं जी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली, त्या प्रेस कॉन्फरन्साक एक 10 वर्साचो ल्हानसो भुरगो मोठ्या धिटायेन उलयल्लो आनी ताणें सरकाराक प्रश्न केल्लो की आपल्याक दिसता तें तुमकां दिसता काय म्हणून. तो भुरगो वरून आमच्या बरोबर हांगा आसा. तलुलाचो व्हडलो चलो विक्रमान 13 वर्साच्या वयाचेर आपलें पयलें पुस्तक बरोवन पब्लीश केलें. सो स्वता बरोबर स्वताच्या भुरग्यांक आनी फक्त स्वताच्या न्ही जाल्यार गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक बरोबर घेवन काम करपाची ताजी पद्दत म्हाका खूब खोस भोगता. आयज ते मुजरत हांगा आसा तुका येवकार आनी ते आपल्या विशयाचेर तुमच्या कडेन उलयतले. तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यावळीक येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अन्वेषाबाय, कार्यावळ फुडें व्हरतना ह्या वेळार हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष हांचे लागीं की मानेस्तांक यादस्तीक भेटोवची. देव बरें करूं. आयच्या दिसाक फुडले पिळगे खातीर गोंयचो सांबाळ ह्या विशयाचेर हांव मानेस्ता लागीं मागता की तांणी उलोवप करचें. नमन तुका भुये माझे, नमन तुका माये, नमन तुका भुई माझे, नमन तुका आम्ही सैमा
सैमाचीच बाळका आम्ही सैमाचीच बाळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दवी फुला मिसळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दवी फुल साळका सैमपिशी आम्ही सैमा खुशीत आम्ही Namaskar, good morning. Happy Liberation Day, happy Opinion Poll Day. There are a lot of happy moments, right, that we feel. आणि म्हाका हांव खूब खोशी आसा हांगा येवपाक आनी तुमचे कडेन इंटरॅक्ट करपाक. I want to make this session, interactive where I can ask you and learn from you. Okay? So आमी जेन्ना लिबरेशन म्हणटा, फ्रीडम म्हणटा, what is the meaning of freedom and liberation? Can anybody tell me? Any student put up your hand? Swatantrata, freedom. Also meaning kite? Okay, what is the feeling that we get? What is our understanding? Can anybody tell me? Any teachers? आज आमकां अशें दिसता की आमी फ्री आसा. तुमी आतां स्कुलान येता. तुमकां अशें दिसता की आवय बापाय तुमकां फोर्सान स्कुलान धाडटा. डू यू फील लायक दॅट? येस? नो? यू वॉन्ट टू कम? तुका अशें दिसता की आपूण स्कुलान येवचो आनी कितें तरी शिकचें. या यू फील लायक दॅट, रायट? एनीबडी फील्स की तुका अशें कोणी फोर्सान स्कुलान धाडटा आनी शिकपाक फोर्स करता अशें दिसता? नोबडी? That's very good. Varun, do you feel like that? Okay, no. But I asked this question because आज म्हाका अशें दिसलें in the last few months आमी खूब म्हणल्यार at different situations गांवान वताले. आरोसी जावं, नावशी फिशींग विलेज जावं or टू मोलें. आनी अशें दिसतालें की सभोंवतणी पुलीस आशिल्ले. ओके? I felt like I had done something wrong. Okay? I had done something wrong simply because I was speaking up. अशें दिसता की आज ओपिनियन पोल डे आनी आपलो ओपिनियन सांगपाक म्हाका भंय दिसना. पूण कोणाक तरी भंय आसा की हांव उलयतां. करेक्ट? अशें म्हाका दिसपाक लागलें. And that is why I ask you the question, what is the feeling that we get when we talk about freedom, Swatantrata, and it is very important. When I was small like you, 9th standard, हांव जेन्ना हांव कॉन्वंट स्कुलान शिकतालें, मेरी इमॅक्युलेट गर्ल्स हाय स्कूल. म्हजो एक्चुली गांव काणकोण माशें. म्हजी आवय इज फ्रॉम वेली, बोथ फ्रॉम सावथ गोवा. आनी जेन्ना आमी शिकतालीं, आय वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पॅनजीम. इट्स अ सिटी, रायट? आनी लायक अ मायग्रंट आमी आमचे गांवान गांव सोडून सिटीन आयिल्ले. And all my childhood I remember. School of course was enjoyable. म्हाका खूब हांव खूब खोशी आशिल्लें स्कुलान वचपाक. आमी स्कुलान चलत वतालीं. आयज खूब भुरगीं तांकां पेरंट्स पावयता आनी तो फ्रिडम आसना. ओके? आनी अशें चलून आमकां खूब निसर्गाचो ऑफ द एनवायरमेंट अनुभव मेळटालो. चलतना आय वूड कॅच फ्रॉग्स. हांव शाळा सुट्टकच घरा म्हाका पावपाक लेट जातालो. आनी लेट कित्याक जातालो? पावस पडटना वाटेर खूब उदक अशें धरून उरतालें आनी खूब फ्रॉग्स मेळटाले. आनी म्हाका फ्रॉग्साच्या फाटल्यान धांवपाक, तांकां धरपाक, पॉकेटान घालपाक खूब उमेद आशिल्ली. एंड वेन आय सो रीच होम आय वूड गेट अ शाउटींग. ओके? बिकॉज ऑफ दीस. म्हजो चलो, व्हडलो चलोय आतां तशेंच करता. कॉलनीन पावस पडटना फ्रॉग्स धरता आनी सगळे ताजे दोस्त आसता ते, इश्ट आसता ते घरा येवन कंप्लेन करता की तो फ्रॉग्स धरता म्हणून. आय हॅव नो प्रॉब्लम ऑफकोर्स. बट आज पळोवपाक गेल्यार अ लॉट ऑफ आवर फ्रिडम्स हॅव बीन कर्टेल्ड, रायट? एंड दीज चायल्डहूड एक्सपिरियन्सीस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज दे कनेक्ट. आमकां एक बॉन्डिंग कसो जाता वीथ आवर एनवायरमेंट, वीथ आवर सरावंडींग. आमची पळय लँड आसा, जमीन आसा, ताजो एक कनेक्शन जाता. जस्ट लायक अ फॅमिली न्ही. वी हॅव अ बॉन्डिंग वीथ आवर पेरंट्स, वीथ आवर सिबलिंग्स, वीथ आवर कजन्स जावं तसोच आमचो एक बॉन्डिंग जाता. ल्हान आसतना तुमचे वयाचे आसतना हांव जेन्ना आमचे म्हणल्यार इन द सिटी आमी हॉलिडेजान
आय यूज टू स्टे ॲट आल्तीन बाटलें. आय डोंट नो हाव मेनी ऑफ यू आर अवे, बट शेतां आसतालीं, अजून आसा शेत, आनी डोंगर आसतालो. आल्तिनो इज अ डोंगर. आनी शाळा सुट्टकच घरा वताले, म्हजे स्टडीज तुरंत म्हणल्यार कंप्लीट करताले, वॉट एवर असायनमेंट्स वर देर, आनी मागीर दोंगरार वताले विथ माय फ्रेंड्स. कित्याक थंय काण्णां चुन्नां मेळटालीं, दे वर बोरम्स अँड सो मेनी अदर बेरीज. आतां कोण वता काय? डू यू ऑल गो टू युअर बॅकयार्ड? आनी पोरसान खूब झाडां आसता, खूब फ्रुट्स आसता. आतां भुरग्यांक तो अनुभव ना, बिकॉज देर आर नो ट्रीज इन द सिटी. मागीर थोडो टायम मेळ्ळ्यार शेतान वतालीं, शेताक कळंगां रोयतालीं न्ही, सो ताजे दे यूज टू बी सम सीड्स समटायम्स, नाजाल्यार रूट्स, पाळां आसतालीं. वी वूड टेक देम आउट, फायंड देम, आनी वी वूड ईट देम. ओके. मागीर गवत आसतलें, ताजो फर्निचर करतालीं, आनी ताजेर अशें हावस म्हणून खेळटालीं. सो अशें देर वॉज अ कनेक्शन टू माय सिटी. आनी आतां आय ऑन Madhe sir told me about your entire inquiry project and your program where you showcased your understanding of Madhe. And tenna maka ni I went on a trip, on a trek where I met one person, okay, called Gurudas, and he gave me an idea, and I also met Bhai, which is Rajendra Kerkar, okay, he's an environmentalist. And ताणे आमकां तेन्ना मादेचो इशू आमचे बरोबर शेअर केलो, आनी कसो मादे वॉज नोटिफायड एज अ वायल्ड लायफ सँक्च्युरी. आनी थंय तेन्ना इन 2009 एक वाघ, दॅट इज टायगर, एक्सिडेंटली मारलो ताका. म्हळ्यार देर वॉज अ ट्रॅप लेड फॉर अ वायल्ड एनिमल, आनी थंय टायगर सांपडलो ते ट्रॅपान. आनी मागीर जे पळय कोणें ट्रॅप घातिल्ले ते भिले, अँड इवेंच्युअली द टायगर वॉज किल्ड. आनी मागीर ताजे फोटोग्राफ्स मेळ्ळे. ओके. आनी आतां हांव कितें करतलें? म्हाका खूब जाणां तूं कितें करतलें? हू डू यू थिंक यू आर? करेक्ट. आमकां अशें दिसता न्ही, एज अ पर्सन हू इज मे बी अ 9th स्टँडर्ड स्टुडंट, हांव कितें करूं शकता? वील पीपल लिसन टू मी? म्हाका लोक आयकतले अशें दिसता न्ही. टीचर केन्ना सांगतली म्हाका दिसना तुवें अशें करचें. एक टीचर म्हणटली ना, आय थिंक यू कॅन डू इट. करेक्ट. मे बी सम पेरंट्स तूं आनी हातून पडनाका, तातूंत पॉलिटिक्स आसतलें. ओके. तूं आनी त्रासान पडटलो. बट देर आर सम पेरंट्स हू से ना, यू हॅव टू स्पीक. आमी हाजेर कितें तरी उलोवप करपाक जाय. सो आय एंड माय फ्रेंड डिसायडेड दॅट वी कॅन डू समथींग अबावट इट. आमी आमचे जे फ्रेंड्स आशिल्ले, सायंटिस्ट फ्रेंड्स आशिल्ले, जे पळय वायल्ड लायफान काम करताले, आमी एक डॉक्युमेंट तयार केलो टू एक्सप्लेन अबावट द इशू, लायक हाव यू डीड युअर प्ले. ओके. सगळे ताजे पॉयंट्स तयार केले, अँड वाय द म्हादे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी नीड्स टू बी नोटिफायड एज अ टायगर रिझर्व. ओके. आनी आमी एक ऑनलायन पेटिशन केलो, घरा बसून एक ऑनलायन पेटिशन केलो. सगळ्यांक तेन्ना इंटरनेट वॉज जस्ट एवरीबडी वॉज जस्ट एक्वेंटींग वीथ द इंटरनेट. तेन्ना इंटरनेट इंट्रोड्यूस केल्लो. ओके. आनी आमी ऑनलायन पेटिशन केलो, सगळ्यांक धाडलें, चीफ मिनिस्टराक धाडलें, प्रेजिडंटाक धाडलें, सगळ्यांक धाडलें. आनी खूब कमेंट्स आयलो, आनी आमी ते प्रिंट केले आनी धाडले टू द सेंटर. वी डी नॉट नो. आमकां सगळ्यांनी सांगिल्लें तुमी काय करपाक शकना, अँड वी अंडरस्टूड. आमकां अशें दिसलें हय आमी काय करपाक शकना, पूण आमी ट्राय करतले. ओके. अँड आय डोंट नो हाव पावरफूल दॅट वॉज, बट सून आफ्टर दॅट ऑफकोर्स देर वर ऑल सिनियर पीपल ऑल्सो रायटींग अबावट इट. बट जयराम रमेश वॉज द एनवायरमेंट मिनिस्टर एट दॅट टायम, आनी ताणें एक स्ट्रिक्ट लेटर धाडलो टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सेयींग दॅट this issue has come to my notice, please consider Madhe as a tiger reserve. Okay. So आमकां अशें दिसलें की आमी कितें तरी केलें, but perhaps there was somebody who was more senior who did something about it. But whatever it is, there was a fire within us that was sparked. अशें आमकां दिसलें की आमी कितें तरी केलें, कितें तरी contribute केलें. And from then onwards, I did not feel limited. I kept taking up issues. And that is why I say, look at your background. तुमचे पोरसान कितें आसा? What are the issues? Garbage एक issue आसा, correct? There are maybe fields that are getting filled up. खूब तरीके women's issues are there. Okay, they are all connected to our land. Okay, there are issues and conflict with wildlife. Let us say, Save Mole. Have you heard about Save Mole? Yes. How many of you have contributed to the Save Mole issue? You don't have to go to Mole. तुमकां मोलें वचपाची गरज ना. पूण कितले जाणांनी तुमी कितें तरी सोशल मिडियाचेर नाजाल्यार स्कुलान
त्या विशयाचेर कितें तरी उलोवप केलां. हॅज एनीबडी डन? आय नो यू डन फॉर मादे विच इज एक्सलंट, पण ह्या विशयाचेर कितें तरी केलां? समज तुका कोणें सांगलें मोलें तुका कित्याक पडलां, तें तुमचें पोरसान ना, तुमकां कित्याक पडलां अशें म्हणटा न्ही लोक. बट मोलें इज अ स्टेट फॉरेस्ट. इट इज मायन, इट इज योर्स, करेक्ट? इट इज फॉर एनीबडी हू इज गोवन. बट मोलें इज ऑल्सो a part of the Mole is also part of, anybody knows? There are ghats there, and therefore it is also part of the what ghats? Very good. It is part of the Western Ghats. Do you know how big Western Ghats is? Is it only in Goa? Then yes ma'am. Yes. It is not in Goa, right? Which other states does it pass through? See, just guess. Which other states? Very good. Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Goa, also Kerala, also Tamil Nadu, and originally also Sri Lanka, which is another country. Okay, so historically it's a range that traverses from India to Sri Lanka, and therefore if Western Ghats is also considered to be the hotspot of the world, biodiversity hotspot, म्हणल्यार कितें? तातून इतली biodiversity आसा, unique animals आसा that are not there in any way part of the world. Do you know that? State bird, what is the state bird of Goa? What is the state animal of Goa? Very good, it's the gaur. How many of you have seen the gaur? We went to Mole and last month, and by 7 o'clock as we were driving, we saw 7 gaur, male, female, bachas. Okay? We went to, you don't have to go. What I'm saying is you don't have to go, but there's a lot in our state that is of great pride, and it is there which needs to be experienced, which needs to be known. Okay? The purpose of me to tell you about Western Ghats is, म्हणल्यार कितें? Western Ghats is a world hotspot. म्हणल्यार, if I am a citizen of America, if I'm a citizen of Australia, I can also fight and say that Mole needs to be conserved. Yes or no? Yes, because it is part of a world hotspot. It is not only part of Goa, it is part of India as a country, it is part of the world. That means if you are anywhere you can fight. Mullar, it means that, you know, आमचे पय ancestors आशिल्ले, they fought for this freedom. Freedom not only to speak about our land, not only to speak about Goa, but to speak about everything that is important to us. Everything that is important to be inherited by others. Okay? आमी म्हणटा, do you know the value of gold? Everybody knows, ni? Do you think gold is useless? Why it is useful? Yes? सांग. आमकां अशें सांगता न्ही, आमचे घरान, आमचे वडील, आमचे एल्डर्स आमकां सांगता, गोल्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाय इज इट इम्पॉर्टंट? सांग. वाय इज इट इम्पॉर्टंट? Why is it valuable? Ma'am. Correct. Do you think it is? Right. But do you think it is valuable? Personally, no. Does anybody think it's valuable? Suppose you have gold, okay? Do you think you are rich? Do you think you have more? No. Anybody? I know, we are in a very liberal, state, and we've got very strong values. But the reason I'm telling you is this. Gold is of course important, okay? Because if suppose your mother or your parents give you gold, you will not sell it off, right? You will have some sentimental value. At least from sentiments, आमकां अशें दिसता की ताजो कितें तरी value आसा, हय की ना?
अशें दिसता न्ही. इट हॅज वॅल्यू, एक इट हॅज सेंटिमेंटल वॅल्यू, इट इज अ कायंड ऑफ अ ट्रेजर दॅट इज गिवन टू यू बाय युअर ग्रँड पेरंट्स टू यू. ताजो कितें तरी वॅल्यू आसा. पूण गोल्ड इज ऑल्सो आवर बायोडायवर्सिटी. गोल्ड इज ऑल्सो आमचें म्हणटा अस्मिताय, आर आयडेंटिटी. ओके, एवरीथींग इज ऑफ वॅल्यू एंड इट इज लायक गोल्ड. ओके, देरफॉर इफ मोले इज माय गोल्ड, आमचे पोरसान शेत आसा तें गोल्ड, विल वी एवर सेल इट? ना. Why do you think our elders give us gold? Our elders give us gold not to sell, correct? ते गोल्ड आमकां दिता की आमी ते सांबाळून ते आमचे भुरग्यांक दिवचे. Can you imagine? So it is not really an identity, but it is something of value which is given by our ancestors to safeguard and give it to our children, correct? It is not to be spent. So therefore, I feel that our biodiversity, our land is very important. Have you heard about the Melauli issue? Have you heard about the IIT in Melauli issue? Yes? Who said yes? Come on. What is the Melauli issue? IIT बरी न्ही इंस्टिट्यूशन. समज कोंकणी भाशा मंडळ एक स्कूल घालूंक शकता, सोदता, आनी ते समज मेलावली येता. ओके, तातूंत कितें वॉट इज रॉंग इन दॅट? इट इज करेक्ट, रायट? एक इंस्टिट्यूशन येवचें, आमच्या गांवांत येवचें इज अ गूड थिंग. बट इन दॅट वॉट वॉज द इशू? मेलावली कितें प्रश्न जालो? वॉट वॉज द इशू? करेक्ट. गांवचे लोक कितें म्हणपाक लागले? गांवचे लोक कितें ही आमची जमीन, आमकां IIT नाका अशें ना, IIT खंय येवपाक जाता न्ही. पण आमचे गांवान आमचे पळय आमचे लँड आसा, आमची जमीन आसा, इट इज लायक गोल्ड टू अस. आमची झाडां आसा, इट इज लायक गोल्ड टू अस. वी डोंट वॉन्ट इट टू बी कट. कित्याक? देर आर लायवलीहूड्स, करेक्ट? ते थंय रोयता आनी ते रोवन विकून तांची जोड जाता. दे आर एबल टू सपोर्ट देअर चिल्ड्रन, दे आर एबल टू सपोर्ट देअर फॅमिलीज, करेक्ट? सो दॅट इज देअर ओपिनियन. समज कोणे तुमच्या घरान एक तुमची जमीन घेतली आनी IIT ना आनी कितें बांदता म्हणल्यार तुमकां बरें दिसतलें ना न्ही. सो येवची थंय. बट वॉट इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड इज द वॅल्यू ऑफ माय लँड अँड माय बॅकयार्ड. ओके, सो टुडे वॉट इज द मेसेज आय वॉन्ट टू गिव टू यू? एक म्हणटा ते कनेक्ट विथ युअर लँड. अँड लँड मिन्स कितें? कनेक्ट विथ युअर बायोडायवर्सिटी, with your backyard, whatever is there, okay, which is not converted to money, right? But it is like money because it is of value, correct ni? It is of very great value, not for you alone, पण आमचे भुरग्यांक, तांचे भुरग्यांचे भुरग्यांक, correct? That is very important, and it is very important to speak up, okay? आनी केन्ना केन्ना ह्या दिसांनी हांव खूब भुरग्यांक व्हरतालें. आय वर्क विथ चिल्ड्रन. म्हाका खूब उमेद दिसता भुरग्यां बरोबर काम करपाक अँड टू शेअर द एक्सपिरियन्स. ओके, आनी सो एज आय बीन टेकिंग चिल्ड्रन ऑन लिबरेशन डे, तुमकां खबर आसा कितें जाल्लें तें? आमी सगळीं चर्च, पॅन्जिम चर्च स्क्वेअर सेलेब्रेट करपाक गेली. आनी ताजे पयलीं कितें जाल्लें, म्हाका अशें दिसलें हो विशय कोणाचो? म्हाजो न्ही. ओके, डबल ट्रॅकिंग चलता, शांदोर डबल ट्रॅकिंग चलता, हो म्हाजो विशय न्ही. पूण म्हजे पळय जे इश्ट आशिल्ले तांणी एक दीस म्हणलें प्लीज कम टू वास्को, थंय एक रेप्रेजेंटेशन करपाक आसा आनी जे लोकांची घरां वता ते थंय म्हणल्यार तांकां आपयलां कलेक्टरान आनी तुमी प्लीज येवचें. हांव गेलें आनी इट वॉज अ गूड थिंग आय वेंट, बिकॉज जेन्ना हांव थंय गेलें म्हाका अशें दिसलें की आय एम युजलस एंड आय एम नॉट डन इनफ. आनी थंय म्हाका गांवचे लोक मेळ्ळे, गांवचे शांदोरचे गांवचे लोक मेळ्ळे आनी थंय ते लोक अशे उलोवपाक लागले की आय फेल्ट लायक दे वर फ्रीडम फायटर्स, करेक्ट? लायक हाव आवर एन्सेस्टर्स वर फायटींग फॉर देअर लँड. I felt ashamed. I felt that all these years I have done nothing. Okay, I have done nothing to help, and I felt very little. And I felt blessed to be able to make the connection with all these people.
आणि आफ्टर आय मेट आय सेड द लिस्ट आय कॅन डू इज सपोर्ट कॉल फॉर एक्शन अँड फॉर युनिटी. आनी ताजे नंतर मागीर ऑफकोर्स आमी आरोसी गेली, हांव भुरग्यांक घेवन गेली. म्हजो चलो आशिल्लो तो रडपाक लागलो जेन्ना पुलीस आयले. ताका दिसलें की आमकां पुलीस धरतले आनी जेलीन घालतले आनी आमी ते वर्सां आमकां रावचें पडटलें. ओके, बिकॉज वी डोंट नो रायट. आमचे आवय बापाय आमकां केन्ना केन्ना अशें सांगता, थोडे सांगता ना आमचे इश्ट अशें सांगता, पळय आं पुलिसान समज पुलिसां कडेन टक्कर जालो आमी त्रासान पडले आनी जेलीन वतले. जेलीन कोण वता? कितें तरी समज आमी मर्डर केला आमी जेलीन वता न्ही, पूण हांवें कांय करूं ना. पूण अशें आतां म्हणल्यार देर इज अ अंडरस्टँडींग. एक्सिडंट जालो, लोक आतां एक्सिडंट जाल्ले मनशाक हेल्प सुद्दां करपाक सोदना, कित्याक पुलीस केस जातली, हांगा वचचें पडटलें, हांगा धांवचें पडटलें. बट एक्चुली इट इज नॉट सो.